केळशी वाठारात एक धक्को दिवपी घडणूक मुखार आयला। केळशी वाठारात 64 वर्सां पिरायेची टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली। या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी ही आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर खून आसूं येता असो दुबाव उक्तायला। पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण केळशी वाठारात रावपी 64 वर्सां पिरायेच्या टिओफिलो कार्दोजो हाची कूड ताच्याच घरा लागसरच्या बांयत सापडली। टिओफिलोच्या गळ्याक दोरयेचे दाग आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर जायते प्रस्न उप्रासल्यात। थळाव्या लोकांनी ही घडणूक आत्मघातकी कर्तूब न्हय तर दुबावीत खून अशें म्हणत पुराय तपास करपाची मागणी केल्या। हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत कोलवा पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेत घडणुकेचो तपास सुरू केला। पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हणून नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा। मरणाचे खरे कारण तपास जाले उपरांत स्पष्ट जातले। डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां बांयत। आमी इन्क्वायरी आमची चालू आहा। इन्क्वायरी जाली एवढी आमी सद्या रजिस्टर करता तुमचे आनी फुडली कारवाय कितें ती चालू जातली। तो आमकां सकल कोणी खबर मेळ्ळी। हांव मिसा गेलो आसलोले, म्हाका कोण सांगपा येयला एसेशन जालें म्हणून। सो मागीर इंगेन बांयत चयला तो पडो आसलेलो। मागीर पुलीस स्टेशन वचून पुलीस सगळें इन्फॉर्म केलें आनी तेम मागीर सगळें पुलीस येयली, हिंगा फायर ब्रिगेड येयली आनी तेगे बॉडी भायर काडली। सो बॉडी भायर काडलो तशें ते गोड्या दोर घेवन टायट करून म्हणलो। सो तें दिसता की मर्डर एश म्हूण। अजून तें कन्फर्म जालो ना मर्डर म्हूण, पूण इट लुक्स लायक अ मर्डर। हेचे पयलीं आनी इन्सिडेंट जाले? हेचे पयलीं तेगे घरान तेगे भाऊ एकल्या मारलेलो। सो तेन्नाय म्हणटाली ती मर्डर म्हूण, पूण कांय हें करूं ना, प्रूफ जावं ना मर्डर म्हूण। सो आतां तुमकां कितें दिसता हेजी? हेजे आमकां दिसता ही मर्डर एश दिसता, पूण ते प्रूफ जावपा जायना। इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हटल्यार तें सारकें कळटलें कितें तें। एकटो रावता तो? तेगे घरा एक आहा भयणी आहा, काजार केलो भयणी हिंगा रावता 2-3 वर्सां हिंगा रावता। सो ते हिंग कितें रावता खबर ना। तेगे चेडो बेनावले जायते भाशेन कावस आयकलो आहाय तेगेले लोकांनी। सो तेका लागून ती हिंगा रावताय आनी तो चेडो हें कोत्ता सगळें तेगे चेडो आनी तो चाली तेगे दोगांय आनी एक लोकांक भुरगो जायचो आटा वयता येता वयताय तेंगे थिंगा। सो तिंका कांय खबर आसना। ना दवरलो ना कोणा, अजून कांय हें जालो ना। तेंगे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा, जालें ना अजून कांय। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार।